ऑर्डर बिन काय ना रिटर्न आणि मूर्ती तोडतात। हे गोंयाक हे राजकारण चल्लां ते बंद जावपाक जाय। काल जे लोक ह्या कामाक विरोध करताले तांणी 2019 ह्या सगळ्या खातीर कन्सेंट फॉर्माचेर सायन केल्ली। हांव तेन्ना विरोधी पक्षात आशिल्लो, मात आता हेच लोक म्हाका ह्या प्रकरणात ओडूंक सोदतात जाल्यार हे पुराय राजकारण अशें थळावो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटे उलयलो। काप्रेश्वर देवाक आमी मानतात आनी ताका कितें सुविधा जाय ते मुख्यमंत्री उलयलाय बी कितें करपाचो तो, पूण जातूंतल्यान जे काल जर तरेन जाले एक वाटेन हांव ते पळयता आसतना वेगळ्या तरेन समज पळयलें जाल्यार हो विचार 2019 तेन्नाच करून तुमी त्या योग्य दिशेन करपा जाय आशिल्लो। ते आमच्याच पार्टीचे लोक, आमच्याच पार्टीचे इलेक्टेड मेंबर्स खंयच्या लेवलाचेर, पूण तेन्ना रिस्पॉन्सिबली तांणी हे जेन्ना विचार हातान घेतिल्लो, जेन्ना हांव ऑपोजीट सायडीक ऑपोजिशन आशिल्लो, हांव रुलिंगान नाशिल्लो आनी म्हाका ह्या टोटल टॉपिकांतल्यान भायर दवरिल्लो आनी हे टॉपीक करून तांणी भायल्या भायर करून जेन्ना घेतिल्ले, आज ते सरळ आमदाराक समज ओडूंक सोदता। इज अ पुट ऑफ प्युअर पॉलिटिकल ड्रामा। सोमारा फातोडेर खर पुलीस बंदोबस्तात खाप्रेश्वराची मूर्ती काढून देवस्थानाचे बांदकाम मोडून उडयले आणि वडाच्या ट्रान्सलोकेशनाक सुरवात जाल्या। राती कशे चारांक येवन चोरया झाड कापले वडाचे, तशें आयज व्हडलो फोर्स हाडून पुलिसाचो आतां हे सगळें देवूळ पयलीं मूर्ती काडली, ती मूर्ती व्हेल्या आनी आतां देवूळ मोडलें आनी आतां देवूळ मोडल्या उपरांत जे आता वडाचे झाड आसा पळय ते ब्राह्मण आसा थंय सोरोप आसा, आता तो सोरोप खंय वयतलो? देवाची मूर्ती दुसरे कडेन व्हेली खंय सोरपाक खंय जागो आसा? म्हणजे जे हांगासर गोंयांत जे हिंदू देवस्थान आसा, जी हिंदू देवस्थान आसा ती हे सरकार आसा पळय बीजेपीचे ते सगळे नेस्तनाबूत करपाक उरला। खाप्रेश्वराची मूर्ती तशेंच देवस्थानात आशिल्ल्यो हेर मूर्ती पर्वरीच्या JMJ हॉस्पिटला कडेन आशिल्ल्या कंत्राटदाराच्या टेम्पररी ऑफिसात दवरल्यात। त्या उपरांत आयज सोमार सकाळी फातोडे 3 उपरांत परतून ती मूर्ती थंयसरली मागीर काडल्या आनी ती हाडल्या आनी हांगासर पर्वरी बाजारान हांगासर म्हणटा पळय हांगासर कंटेनर दिसता हेतून तांच्यांनी हाडून ती सेफ मूर्ती हाडून दवरलेली आसा। हांगासर पुलिसूय बीन तैनात दवरलेलो आसा सेफ मूर्ती रावची म्हणून हे करपाक लागून लोक हांगा येवन थोडे लोक येवन हांगासर पांयां पडूनय बीन वयतात। जाल्यार हांवें दिल्ल्या सल्ल्या प्रमाण ह्या वडाचे 2 ते 3 भाग केल्यात, मात ताची जाय तशी जतनाय घेवंक ना म्हण लँडस्केप एक्सपर्ट डॅनियल डिसूजा उलयलो। 2024 एप्रिलांत पणजे सांतिनेजांतल्या 200 वर्सां पोरण्या वडाचे रिलोकेशन डॅनियलाच्या देखरेखी खाला जाल्लें। by opening up the tree in 2 to 3 portions, because the survival rate will be much better, because in Goa we don't have such big flat bedded trucks to carry it. But right now what I see the difficulty, the challenges on field in the sun at this order, we should have covered it with jute bag which was misted with cold water to keep the tree, but sadly it is not happening. आयतारा पर्वरीच्या खाप्रेश्वराकडल्या वडाच्या ट्रान्सलोकेशनाच्या कामाक सुरवात जाल्ली, मात वड ट्रान्सलोकेट करतना थंयचे खाप्रेश्वराचे देवस्थान काडपाक लागिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो। पुराय दीस थंयचे थळावे समाज वावुरपी पर्यावरण मोगी राजकी फुडाऱ्यांचो जमाव जाल्लो। हायकोर्टान वड ट्रान्सलोकेट करपाक मान्यताय दिल्या, देवस्थान काडचे म्हूण खंयच्याच ऑर्देत म्हटिल्लें ना अशें लोकांनी म्हटिल्लें। निमणे सांजे कायदो आनी सुवस्था सांबाळपा खातीर काम थांबयलें। सगळ्या घडणुके उपरांत जंय वड ट्रान्सलोकेट करता थंयच सरकार देवस्थान बांदतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।